हेल्प करतलो काय म्हणून जेन्ना आमी आमदाराक मेवली तेन्ना आमकां तेणेन कितें सांगलें आमकां इतलें एश्युरन्स दिलें तेणेन की आपूण म्हणून लागलो एक्शन घेतलो आपूण टी.सी. कडेन उलयता डेप्युटी हेचे कडेन टी.सी.पी. टावन प्लॅनिंग हेचे कडेन आनी आपूण एक्शन घेता म्हणून पूण थंयसरूय तेजें कांय हें ना 26 एप्रील आमी आमदाराक रिटर्न लेटर सबमीट केल्लें आसा मागीर आमी सेक्रेटरी आमचो न्यू आयला ही इज गिवन एडिशनल चार्जीस हियर इन दीस पंचायत आनी तो आमकां मेळना सेक्रेटरी आमी 2 वीक ताका मेळपाक प्रयत्न केले कसोच आमकां तो मेळना तो एक दीस आमी आयली नोशीत आनी तो आमकां मेवलो मागीर ताणें आमकां सांगलें बसा फायल ताणें आपयली आनी ते फायलीन जेन्ना तो चॅक करूंक लागलो थंयचो सायट प्लॅन दाखोवंक ना थंयसर मिसींग आसा सायट प्लॅन मागीर ते स्टाफ सोदूंक लागले तो आजून मेरेन तो प्लॅन आमकां दिवंक ना तेणेन आमी RTI घातलेली तो प्लॅन आमकां मेळोंक ना आनी मागीर आमी ताका विचारलें की तुजें आतां तूं कितें करतलो एक्शन कितें घेतलो मिसींग प्लॅनाचेर तेणें सांगलें आपूण FIR लॉन्च करता 4 दिसांनी आपूण तुमकां आपयता म्हणून आतां दुसरो वीक जालो आजुनूय आमकां कांय मेळोंक ना तेंचे मागीर आमी परत आमी हेका घातलें 5 जून आमी सगळे एका डेप्युटी टावन प्लॅनर डेप्युटी म्हापसा मागीर पेंजीम डायरेक्टर ऑफ पंचायत ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक ऑनरेबल TCP मिनिस्टराक MLA आमचे घातले विलेज पंचायतीक घातले ताचेरूय आमचे कांय एक्शन जाल्ले ना लोक एवरी टायम आनी काम इतले फूल स्विंगान वयता थिंगासर लोकांक इतले प्रॉब्लम जाल्ले आसा वी आर शॉर्टेज ऑफ वॉटर हियर एंड द गार्बेज एंड एवरीथींग वील बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दीस प्रोजेक्ट सो आमी मागता आमच्या अथॉरिटीजा कडेन तुमी आमचे सारके डेफ इयर्स दिल्ले आसा कांयच आमचेर एक्शन घेयना जेन्ना भायलो लोक येता तांचे तुमी सारके सगळे आयकून घेता आनी आमचे लोकल्सांचे वी आर वोटर्स ऑफ दीस सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे कांय एकटे कोणे खंयच्याच डिपार्टमेंटान आमचे आयकून घेतलेले ना सो आमी अपील करता आनी लोकां कडेन मागताय फ्रॉम फूल गोवा टू सपोर्ट अस ऑन दीस प्रोजेक्ट एंड टू स्टॉप दीस वर्क एंड रिवोक द लायसन ऑफ दीस प्रोजेक्ट थँक्यू. I'm Dominic Fernandez from Bairro Alto. हो जो पळय प्रोजेक्ट येयला आय एम वन ऑफ द एफेक्टेड रेजिडेंट ऑफ दॅट प्लेस. पयलें सांगपाचें म्हणल्यार हो पळय जो लोक हांगा उबो आहा ते 3-4 वाड्या वयले एफेक्टेड जाले आहा हेंच्यांनी सगल्यांक त्या 5 मेंबराक वोट घालून निवडून दिल्ले आनी सांगपाचें म्हणल्यार हो प्रोजेक्ट फकत 5 मेंबराकूच जावो आनी कोणाक नाका. सगळ्या लोकांनी ऑब्जेक्शन केलें घातलें आतां पंचायतीन प्लॅन ना प्लॅनां ना दिल्ली डॉक्युमेंट्स ना आनी सांगपाचें म्हणल्यार 5 मेंबराक जाय देखून तांच्यांनी ह्यो पंचायतीन हो प्लॅन पास केला आनी लोकांक गोमय नासतना हो थिंगा प्लॅन घातला. जेन्ना पळय लोकांक कळलें तेन्ना आमी मिटींग घेतली आनी कंप्लेनां घेतली. आमी पयलें कंप्लेनाचेर सायट इन्स्पेक्शन मागलें. सायट इन्स्पेक्शनाचेर आमी पयलो पॉयंट म्हणटा पळय तो रस्तो मेजलो. ग्रावंड प्लस 4 फ्लोर हो मेगा प्रोजेक्टाक मिनिमम म्हणटा तो 6 मिटर्स रस्तो जावो जाल्यार थिंगा 4.5 मिटरूच आहा. ह्या पॉयंटाचेर आमी सगळ्यांक कंप्लेनां घातली आजून पासून एकली ऑथॉरिटी एक्शन घेयना. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार थिंगा 20 मिटर थिंगा एक हॉटेल आहा शांती मारोडा म्हणून तांच्यांनी हे आदी 5 मेंबरांनी खंय बोंडाला फोडून ते हॉटेल उबे केले तांचे हप्ते खाले आनी ताळे थोडे जाण मरोनूय गेले. ते कितें कोत्ता तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हो मेन पॉयंट तुमी हायलायट करचो. आतां अंदू पावस ना एल निनोंक लागून म्हळ्यार गेल्या 2-3 वर्सांक जायतो पावस येतालो. हे हॉटेल कितें करताले रातचे 1-2 सुवेज सोडप उदका बाराबर. एकदां आमी ताका पुलिशेन वचून व्हेल्ले. ही खोटी कोतुबां हे भायले बिल्डर येयले म्हणटकूच हे कोत्तात आनी हांकां कोण सपोर्ट करता ही पंचायत सपोर्ट करता. जेन्ना लोकांक नाका न्हू तुमी कित्याक फोर्सान कोत्तात तुमकां कित्याक जाय. जेन्ना पळय हो 4.5 मिटर रस्तो तो पॉयंट योग केलो दुसरो थिंगा एक बोर्ड मारला तांच्यांनी रेजिडेंट बिल्डींग विथ स्विमींग पूल म्हळ्यार कितले युनीट येता पळय तेच्या बोर्डार घालूंक ना. होय पॉयंट आमी पंचायतीक गमयलो पंचायत एक्शन घेयना. आनी तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हे पंचायतीन आमच्या सालिगांवांत इलिगल कन्स्ट्रक्शनां भरलेलीं आहात. आतां हांव नको तुमकां खबर आहा जाल्यार कोमदितात पळय तो प्रोजेक्ट पळय आहा इलिगल हांव तो तेजेर डेमोलिशन ऑर्डर हाडपी मनीस हांव आजून पासून डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन तेजेर एक्शन घेवंक ना.
BDO सॉरी सेक्रेटरी इंटिमेशन येयलें तेजें एक्शन घे कांय घेवना कितले सेक्रेटरी येवन गेले ताका पंचायत सपोर्ट करता म्हणजे हे भाशेन आमच्या सालिगांवात सगळे प्रोजेक्ट इनलिगल येतात आमी म्हणना तो इनलिगल पयलो पॉयंट तुमकां सांगपाचो म्हणल्यार हे हांव निशेध मारता टावन एंड काउंटी प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचेर ते ऑफिसर पळय AC रुमान बसून सायनी मारतात तांकां खबर ना ग्रावंड रियलिटी कितें पळय ती पयले सुवातेर एक 3-4 वाड्या इट इज अ डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया अँड दीस मेगा प्रोजेक्ट कॅनॉट कम इन दीस एरिया कित्याक लागून सांगता उदकाचो प्रॉब्लम लायटीचो प्रॉब्लम गार्बेज प्रॉब्लम आनी पावस येयलो म्हणटच स्वेजूय सोडटा तोय प्रॉब्लम हे प्रॉब्लम कोण सॉल्व करतलो लोकांनी कितें करपाचें आतां न्हू पावस कोण घेवचो ना एलिनोक लागून ते इफेक्ट जाले आजून बाजून सरकारान आमच्या उदक सांबाळपाक कांय प्रयत्न घेवंक ना जाल्यार आमचें पिवपाचें उदक हे बिल्डरांक दितोच आहात आतां फाल्यां उदक काबार जालें म्हणून हुंयचें उदक हाडटले लोकांनी कितें करपाचें when authorities are not taking action now what the people have to do exactly and not दुसरो पॉइंट म्हणजे सांगपाचें आनी एक आहा की बेस्ड ऑन द TCP's परमिशन हे पंचायतीन आपलो गांव पळयनासतना तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला जेन्ना ह्या लोकांनी कंप्लेनां केल्यान तरी आसतना पंचायत ह्या कंप्लेनाचेर एक्शन घेयना म्हणटच तुमकां मागता तुमी मातशे उपकार करून सरपंचाक आनी सगळ्या 5 मेंबरांक विचारा बाबा लोकांनी कंप्लेन केला तुमी कित्याक कंप्लेन घेयना आनी लोकांनी कितें करपाचें प्लीज हायलायट दीस इशू थँक्यू सो मच 17th of April this is almost 3 months now जेन्ना TCPक आमी मागले तुमची कित्याक तुमी हांगा येवंक ना आमकां सर्टिफायड कॉपी दी वाय यू ऑल डी नॉट अटेंड द इन्स्पेक्शन आजून मेरेन आमकां लेटर ना TCPचे फुडल्यानूच आसा कॅन से 50 मिटर्स डिस्टन्साचेर हो प्रोजेक्टा वयर सगळ्यांनी सांगलां ते तुमी आयकलां म्हजो एकूच मुद्दो आहा TCPन तांकां सेटबॅकाचो इशू सॉर्ट करून दिवंक ना तूं पळोवन वचशी जाल्यार थिंगासर तांचो पळय तो स्विमींग पूल येयला ताची कुशीक तांच्यांनी पारीत घातल्या ती पारीतींतल्यान उबो रावशी जाल्यार हॉप स्कीप एंड जम्प शेजाऱ्यांगेर भितर सोडूंक जाता शेजाऱ्यांच्या घराचेर वयर चडोंक जाता इतले डिस्टन्सान तांच्यांनी प्रोजेक्ट उबो केला हांव एक म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगता हांव म्हज्याच प्रॉपर्टीन एक धाकटुलेशें शॉप बांदूंक सोदतालो म्हाका TCP येवन म्हणूंक लागलो तुवें 3 मिटर सेटबॅक सोडपाकूच जाय जाल्यार म्हाका आतां TCPक विचारपाक जाय हो प्रोजेक्ट येता तो 1.5 मिटर न्ही 1 मिटर पर्यंत थिंगासर सेटबॅक ना जाल्यार हो प्रोजेक्ट पास जालो कसो ते आमी गोंयकार आमी थिंगासर वचून कितें मागूंक आमकां करूंक सोदता जाल्यार आमकां हे सगल्यो रुल्स एंड रेगुलेशन लागता ते भायल्यांक लागोना तांची फायल कशी स्लीप जाली कशी ताजेर वेट पडलो ताका ग्रीस लावन धाडलेली फायलेक ती कशी पास जाली ती आमकां गमोंक जाय Yes. My name is Desmond DeCosta. This project is coming out by in Saligaon, just near my house. Construction is going on at full pace, morning till night. Noise pollution, dust pollution is heavy. Now all the problems have been mentioned. This project was clandestinely passed without any minutes, without informing the villagers, and started. The villagers have tried their best to get information about the project and to put a stop to it, but it has not happened. There is no support from the system. So is this system of the people, by the people, for the people, or it is of somebody else and not the people? Today so many have come here. We thank them. They are all worried because Saligaon today is a den of massive illegal structures. These structures are promoted from the grassroots level to the top. From the grassroots level, repair licenses and construction licenses are given without informing people. Under repair licenses, massive constructions are coming up. What do the people do? How much does a single person fight on? And they are threatened. There's preventive detention and people bring police protection. Now mobile tower has been put up here without the NOC from the owner of the land, under police protection. People protesting could not do anything, even though this is not justified because just 50 meters behind there's another mobile tower existing for the last 10-15 years. So what I say, let the people wake up, because this government and this system is not going to listen to the people. They will sell our land, they will sell Saligaon,
and they will sell our futures. So we have to stand together, and today so many have come. I'm thankful to them, and this is a sign that we oppose such illegal approvals and such illegal projects. Jai Hind. Saligaon is peaceful village. Let it remain as it is. तुमकां कितें विचारूंक जाय? जालें. क्वेश्चन? सर रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट आता तुम्ही सगळीकडे कंप्लेनी घातल्यो. हय. ओके अजून काय म्हणता तुम्ही जे सोल्युशन आमदारा मेरेन तुम्ही गेले वय वय पुढे कितें करतले आता? पळय कितें आहा न्हू पुढे धरना. जितले पळय आमचे लिगल आय मीन एडमिनिस्ट्रेटीव पळय प्रोसेस आहा तो आमी करता. हो हांवें इश्यू हायलायट करता. And lastly, मागीर तर कांय जायना जाल्यार we'll have to, I think so, we'll have Once to. we have exhausted all routes Then, of official, we will go to the law, to the courts. We will also start dharna, and if necessary, then we will start the stopping work on the project ourselves. We will court arrest. Construction start करण्याच्यान झालं सर. It started. Look, the construction license was given in November. Construction clandestinely started slowly, and in sometime in December, especially during the holidays. That's the time when it started, and now it is full swing because they know we are opposing. So and there is definitely in this project massive questions to be asked. Why is there no setback on three sides, the rear and the left and the right? Hardly 1 centimeter to 15 centimeter. What is this? How are these projects allowed? When we go to ask even to build a wall, the TCP makes us dance. Here, how is this big mega project coming up without any consideration when there was a resolution passed by this panchayat that no mega projects will come up? सरपंचाक मेळले तुम्ही वय वय सरपंचानी मेळ्ळी. कितें म्हणटा सरपंच कितें म्हणटा? पांच मेंबर Sarpanch and panches are always cooperative. आपणा इंग्लिशीन गोमान आमला कित्याक भितर सरले पंच इंग्लिश गोमाना जाल्यार एक मिनिट ते कितें सरपंच आयतान तांकां सरपंचान कितें सांगला मातशें सांगा. सरपंचाक मेवले आमी सरपंचाक आनी पयले सरपंचाक मेवले. सरपंचान सांगला लायक द फायल ही ती विथ पास जाल्या ही लायक द मिनिट्सान घालूंक नासली. Not in the agenda. Agenda. It is come in AOB. AOB नायला. It should not come when it is a mega project. Gram Sabha to discuss जावपाक जाय तो project, but it was not And brought to the Gram Sabha. and तेंची meeting the secretary is telling Gram Sabha resolution is not valid, and I question him when mega project is come. It should be brought to the Gram Sabha for the people to know about the mega. हे सगळे गुपचूप केला आणि plane is missing and the inward copies केली आम्ही complaint. That file also is missing. कंप्लेंट करून कितले महिने झाले? 3 महिने झाले. 3 months we got 100+ signatures. 100+. तुम्ही मॅडम आमदाराक मेळ्ळे म्हटले. आमदाराचे कितें म्हणणे आसाचे? आमदारान कितें आमकां एश्युरन्स दिली आपूण टीसीपी कडेन उलयता आनी आपूण हे स्टॉप करता म्हणून. आयज मेरेन आमदाराचे कांय रिप्लाय येवंक ना आमकां. बट द कन्स्ट्रक्शन इज स्टील Yeah, गोइंग it's going on full swing. Everything. And आणि no दु- water, but the construction is getting full water. दुसरे Everywhere कि- water is getting. दुसरें सांगूंक सोदता की जरी तर आमचे गांवचे वो गोंयचे लोक तर नळाची बिलां फारीक करिना, लायटीची बिलां फारीक करना, ते डिस्कनेक्ट करता. आतां ह्या प्रोजेक्टाक तांच्यांनी पायपलायन दिला आनी ते जाय तें उदक उजार करता. बोमडा तुका न्हू हो मातसो पॉयंट तुमी रेस करचो कित्याक गोवन्स आर बीन हेरेस्ड and Delhi builders have been felicitated in everything possible. Very correct. The whole system is geared that the people of the land are not given any consideration. It is not a government of them, for them or by them. All the Panch members, even the Amdar of ours, very, very nice to us. But no job is being done. There's no progress. सो जागो कोणाचो बीन तो? Okay, the Jago was donated by a Cordero family, by a family of Catholic Goans, to the Don Bosco priests. These Don Bosco provincials were told not to sell it. By at least 50 signatures were given to the Don Boscos with a letter that please use it for a social purpose, maybe low-cost housing. Don't sell it. But they did not listen. There was a meeting held in Bairal with the Don Boscos. You say a finance minister, one father, Francis Silvera. But they still proceeded and sold the land against the will of the people. आज 20 जून जाली अजून काय पावस येवंक ना. सरकार आणि सरकारांतले मंत्री लोकांक सांगतात की भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज ना हो एक स्लोगन जाला, एक थीम जाल्या, पूण लोक भिवन काबार जाल्यात. ज्या दिसा तुम्ही घरांत बसता तेन्ना तुमकां लायट गेली हें कळपाक तुजे जर घरांत वायफाय आसा आनी जर इंटरनेट कनेक्शन गेलें जाल्यार तुका कळटा लायट गेली म्हणून. तूं जर नोट डावन करशी दिसाक 5 फावटी तरी सालिगांव सगळ्या वाड्यांनी लायट वता.
एक वर अर्धे वर लाईट गेल्ली असता आणि कोणाक काय पडलेलं ना तू पंचायतीन वचना डिपार्टमेंटान वच कोणाक काय खबर नासता. सो अशा परिस्थितीन आयज जे आता सगळ्यांनी मांडलां की हे प्रोजेक्ट येता 24 फ्लॅटांची बिल्डिंग येता 10 विला येता तर हांकां उदक आणि लाईट खंयसून दितले. हो गार्बेज प्लांट जो वयर केल्लो ज्या जाग्यार पिकनीक व्हरपाक भुरग्यांक मेळटले म्हणलेली आयज ते हाराडचे लोक थंय काबार जाले तांकां जेवंक मेळना. तेवटेन वाड्ड्याच्या साळपेच्या लोकांक जेवंक मेळना. इतलो त्रास जाता त्या गाडीन. कोण तेन्ना भोंवन आयले मजा मारली प्रोजेक्ट केलो तो ते सुशेगाद आसा भोगतात गांवचो लोक. आणि ही गार्बेज व्हरपाची आता कोण करतो. आमची गार्बेज कितले फावट सकाळी 8 गाडी येतली म्हणटा दनपारची 3 जायसर गार्बेज व्हरना. एक दीस गार्बेज व्हरनात. फुल दीस गार्बेज व्हरनात. इतले 24 फ्लॅटाची एक्स्ट्रा गार्बेज खंय वतली. सेटबॅक ना म्हणटा दिस इज व्हेरी व्हेरी रॉंग इलिगल. 4.5 मीटर रस्तो पयर जानेवारीच्या ह्या वर्सा जानेवारीन आसगांवां एक गव्हर्मेंटान मिरसे कोर्टान हे दिला डिसिजन दिला की वेन देर इज नो 6 मीटर्स रोड हो तुझो प्रोजेक्ट इलिगल म्हणून. दॅट हॅज टू बी फॉलोड हियर. जर पंचायत हांगा कोणाक दिता जाल्यार इट शूड बी विड्रॉन. आता तुम्ही जर पळयल्यार जाल्यार चिंबेल मिराबाग सावर्ड्या कारापूर सारवणा हे सगळे प्रोजेक्टाचे प्रॉब्लेम खंयसून सुरू जाला. हो रूट कॉज हांगा आसा. पंचायती इज द रूट कॉज. सो ह्या पंचायतीकूच पयलीं मी विचारूंक जाय की बाबा हे तुम्ही फाटी घेना जाल्यार पंचायतीच्या तुमच्या मेंबराक कितें ते तुम्ही विचारून काबार करूंक जाय. हे प्रत्येक गांवांत सुरू जावपाक जाय. हे चड जालां. इनफ इज इनफ. थँक्यू. सर एक फोटो घेता फोटो. तुम्ही मासे पाठव. आम्ही फाटी वयता. आम्ही फाटीत येता. स्लोगन बीन आसा कितें फेक दो मेगा प्रोजेक्ट फेक दो. एक दो मेगा प्रोजेक्ट फेक दो. आमका नका आमका नका मेगा प्रोजेक्ट नका. आमका नका. मेगा प्रोजेक्ट नका. On behalf of the people of Saligao, I like to thank all the press members. तुमका चड आनी चड देव बरें करूं आनी सोजमता तुम्ही आमकां बरी पब्लिसिटी दितले. थँक्यू. जय हिंद. एक मेगा प्रोजेक्ट त्यांच्या गावात येता 24 विलर्स विथ स्विमींग पूल तो तांकां नाका म्हणून. सो हेचेर तुम्ही कशें तरेन पळयता. हेचेर आमी इन्स्पेक्शन काडलेलें म्हटलें दिसांनी. आतां परत तें इन्स्पेक्शन म्हाका दवरलां. इन्स्पेक्शन करता पयलीं. जेन्ना हो प्रोजेक्ट येयलो तेंच्यांनी सांगलें की आता ऑलमोस्ट कितलेशेच म्हयने जाले हो प्रोजेक्ट स्टार्ट जाला आनी तेन्ना तेंचो अपोज आसलो. तेंच्या जायती लेटरां तुमकां केली PDOन केली कन्सर्न बाकीच्या डिपार्टमेंटान केले TCPन केले आमदारा मेरेन गेले पूण पंचायती कडसून तुमच्या कडसून कांयच एक्शन जाल्ली ना. थेट आरोप तेंच्यांनी तुमचेर केला आनी 5 सरपंच मेंबरांचेर केला की तांकां प्रोजेक्ट जाय तुमकां प्रोजेक्ट जाय म्हणून. हो ते पयलें परमिशन पयलें दिल्लें आसलें मागीर ती उठली आनी ती मागीर. पूण हो परमिशन दिला पळय ऑन वॉट बेस दिला. भायर हाडली सगळी रिकम्प्लीट आहा म्हणून ताचे वरवीं दिल्या. TCPचे आहा सगळे आहा. तुम्ही आता कितें फरक घेतले तेची. आमी आतां इन्स्पेक्शन काडलें तांचे कंप्लेन येयला. तो लोकांक प्रोजेक्ट नाका तो बंद करतले तुम्ही लोकांक लागून. आमी TCPकूय हें केलां ताका जॉयंट इन्स्पेक्शन मागला. पूण तुमचें मत कितें सर हितून. आतां तुमी लोकां वांगडा आसतले की आमी टेक्निकल न्हू. आमकां TCP कितें सांगता ते पयलीं पळोवंक जाय. त्या पडल्या बरोबरान आमी फुडले स्टेप येतले. जर लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका जाल्यार तुमी हो करतले. पळोवया न्हू पळय तांचे पयलें ओपिनियन घेवंक जाय TCPचो. पास करून थंयसून येता. आता ओपिनियन म्हणटा न्हू तुमचे तेंच्यांनी आज मोर्चा काडलो सगळे आमकां तो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. हेचेर तुमचें कितें म्हणणें. आमकां कांय फरक ना कित्याक आमी कितें आहा तें कायद्यान केलां. सर एज अ सरपंच तुम्ही ह्या पदाचेर बसल्या ते वोटरांक लागूनच न्हू. सो तुमचे पयले काम की तुम्ही लोकां वांगडा रावंक जाय आसलें. आमी लोकां बरी ना. लोकां वांगडा हो प्रोजेक्ट कसो कितें येता गांवांत. ती सारकी फायल हांव म्हणून तें दिलां. ओके तुमी हेचेर कसो फरक घेतले. हय आमी एक्सपेक्ट करतले सारकें ना पळयतले सारकें जाल्यार पळयतले मागीर तेजें स्टेप घेतले. इन्स्पेक्शन बी करतले हांव मिटींग हाडून घालतले आनी मागीर फुडलें डिसिजन घेतले. त्या आमचं बिल्डींग कंप्लीट जाली जाल्यार तुमची मिटींग जाय तर ना आतां आमी इन्स्पेक्शन करतले आनी तेन्ना बंद केलें आमकां कितें पळय TCP कितें लागतलें इन्स्पेक्शन करपाक. इन्स्पेक्शन करपाक आतां आमी TCPक लेटर केला तांचे कितें रिप्लाय येता तो पळयतले. केन्ना केलें फाटल्या दिसांनी एक केल्लें तें इन्स्पेक्शन धरलें तेन्ना ती येवंक ना.
तांची मिस्टेक आमी इन्स्पेक्शन सायडीर वचून हें करून आयल्या पूण ते येवंक ना TCP आतां कोचून केला पण तुम्ही सगळे ऑफिशियल कितें आहा तें करतले लोकां बरोबर रावचे लोकां बरोबर रावचे ना लोक बरोबर केला लोक जाय आपलो सो प्रोजेक्ट येवच्या पयलीं तुमी ग्राम सभेक डिस्कस करून ते आशिल्ले लोकांक कॉन्फिडन्स ग्राम सभा केन्ना घालना आमी ग्राम सभा केन्ना प्रोजेक्ट येता सो तो बी गांवच्या लोकांच्या अगेन्स्ट येता सो तो तुमी खंय तरी डिस्कस म्हाज्या प्रोजेक्ट न्हू तो म्हाज्या प्रोजेक्ट इतली एरिया तितली एरिया ना ना ते एका खंय सायड बॅक बी कांय सोडलेले ना ते TCP केला न्हू TCP इंसान फायल येता रेडी करून जर तुम्ही आता जर लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका जाल्यार तुमी चॅलेंज करतले कोर्टान हय आनी रिवोक करतले तो प्रोजेक्ट पयलीं आमी TCP चे ओपिनियन घेतलें तांकां आमी इन्स्पेक्शन आपल्याक ते इन्स्पेक्शन करून कितें म्हणटा तें पळय केलां केन्ना मेरेन टेक्निकल केन्ना मेरेन इन्स्पेक्शन जातलें आतां आतां तांकां लेटर केलें आमी हें करपाक इन्स्पेक्शन करपाक आमकां ते लेटराचे फॉलोअप घेवंक ते व्हरून आमी करता ते लेटर दिला तेजे फॉलोअप घेना तर तुम्ही नाही गेला फॉलोअप आमी आमचे मनीस आसता तो लागून जाता फॉलोअप करपाक लोक आतां तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.